हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक GSB व्यापार कार्यक्रमाक स्वागत. आमचे गेल समाजाचे मस्त जन विंगड विंगड व्यार अंतसाची आणि व्यार म्हणले आमकां पूड दखून आयला म्हणल विषय तुमकां गोतच. कशार्प म्हणल नाव तुम्ही हे व्हिडिओ स्टार्ट जातना पळयले. एक जिम सेटअप कोडयालांतू भारी चंद कोण केला. प्रकाश बिडीचे ग्रुपाचे आनंद प्रभू अँड हांगेले एक होड टिमान भारी चंद सेटअप इत्याक म्हणटास म्हळ्यार तुमकां भितर वतरी तुमकां कळटा कशें हें जिम कशार्प म्हळ्यार कसं न्हय हाजी मस्त विशय पुरो उलोवच्या कसं हे याचे मी भितर वचून पळोवया. आता मी गेलो टू कशार्पाचे PR मॅनेजर श्रेयस कामत आसाची मोगान स्वागत करतास. नमस्कार. भितर येतानाची एक भारी खुश जाता तसले एक एटमॉस्फियर म्हळ्यार पळोवच्याक इतले ह्यूज अँड नाईस सेटअप म्हणका कोडयालाक असले एक होड सेटअप कोणे येवन भितर पळयल्यार एक वाव म्हणटा. फर्स्ट थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव निमगोचे मस्त जिम्मज कर्नाटकांतूय आसा कोडयालांतू जाय जाल्यार जिम जाला अपास जिम बिझनेस असले एक जिम सेटअप कर का म्हणून तुमगेल्या ओनराक कसं नाही दिसून अशा पुरो कसं दिसवस म्हळ्यार आमगेले ओनर आनंद सर म्हळ्यार तांकां पुढे तुगून तांणी फिटनेस आसता म्हळ्यार युजली कसं जाता म्हळ्यार जिम तांणी एक बिझनेसमॅन जो स्टार्ट करता ती ऑर खंयचे जो बिझनेस टायकून तांणी स्टार्ट करतात. आमगेले जिम कसं म्हळ्यार येस इज अ बिझनेस टायकून बट इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन फिटनेस म्हळ्यार तांकां पुढे तुगून जिम करचें म्हळ्यार मोस्ट दिसता तांकां आनी तांणी ही इज अ रेग्युलर जिम गोवर. तो तांणी लेखली की हांव एक जिम स्टार्ट केलें कशी मात्र सर्वीस दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. फिटनेसात कसं म्हळ्यार जिम मस्त आसता तुमी सांगिल मागे मंगळुरातूच मस्त जिम मेळटा तुमकां. आनंद सराक कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमकां एक मेंबर येताना जॉइन जाता तुमी सांगिल मागे एंटर जाताना ताका एक खंयचे विंगड लोक पावलो म्हणून दिसता कळ्ळें की न्ही. मागीर आनीक कसं म्हळ्यार ओके इट इज नॉट ऑल अबाउट द लुक्स. वन्स यू स्टार्ट वर्किंग आउट तुमकां ते एक वर्कआउट करतना ते एक घंटो तुमी वर्कआउट करता म्हणून जाल्यार तुमकां ते एक एक्सपिरियन्स आसना त्या विंगड काही मेळना. त्या तुमकां शब्दांत सांगल्यार तुमकां कळना तुम्ही ते वर्कआउट आज तुम्ही वर्कआउट केल्यार तुमकां कळटा. येता म्हळ्यार हांव फर्स्ट दिवस हांव जिम येवन अशी हांव पळोवचें आयला जिम आनी हांव वर्कआउट केलें. म्हाका तो एक एक्सपिरियन्स म्हळ्यार एक मेडिटेटीव एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हाका. म्हळ्यार हांव खंयची विंगड लोक तूं पॅरलल युनिवर्स म्हणून सांगता न्हू ते आशिल्लें म्हाका एक फिलींग आयलें. सो आमगे ओनराक कसं म्हळ्यार वी वॉन्टेड टू बिल्ड अ जिम विच इज अमेझींग बट सर्वीस आमी दिता पळय मेंबर्साक एवरी मेंबर हॅज देअर ओन स्पेस विच इज ह्यूज एज यू कॅन सी बट तांकां एक आतां तुमी मेंबर जावन आयले ती हांव एक ट्रेनर म्हणलें क्या हांव तुमकां ते एक एक्सपिरियन्स दिता तुमकां
पाय येवपास जिम येवका म्हण जाता हाजी पोर जाल्ल्या पाय नाका तशें म्हण जायना तुमकां पाय येवपास येवया पर येवपास येवया नेक्स्ट वार आनेक वार सो वी आर ट्रायंग टू गिव एन एक्सपिरियन्स दॅट इज सेकंड टू नन सो या तशी एक पॅशनेट जावन तांणी आरंभ केला येस येस आणि हांव कसं म्हळ्यार हें न्यू इयर टायमाची मस्त रेझोल्युशन जेवचें वर्स स्टार्ट जाताना Correct. म्हळ्यार हांव ह्या वर्स देखून जिम करता जो वॉकिंग वता जॉगिंग वता हंग आयलेलांका एक पंत आयल्यार कंटिन्युअस लॉंग टर्म एक जिम एक प्रोसेस न्ही एक वर्स करून सोडता हांव म्हळ्यार लॉंग टर्म वचची बरी कसं न्ही प्लॅन्स दिता की तुमी कशी मिगेल प्रकार कसं म्हळ्यार फिटनेस हॅज टू बी सस्टेनेबल म्हळ्यार केलो जन आय एम ऑल्सो ट्रेनर रायट तो म्हाका मेसेज करता ते सर म्हाका 3 म्हयन्यात तूं 15 kg उणी करता म्हाका 4 म्हयन्यात वाडडी कस तशी तुम्ही फिटनेसाक पळयल्यार मोस्ट ऑफ द टायम्स तुमगेले ते सक्सेस रेट उणी जाता इता म्हळ्यार तुमी क्विकली रिजल्ट जाय जाल्यार कसं कसं करता शीत कावच रबयता ती शीत कावच रबयला 1 दीस रबयता 2 दीस रबयता 4 दीस तुमकां रबोवचें जायना इता म्हळ्यार ते देवस्थाना जेवणा जेवचे असल्यार रबोवचें जायना सो फिटनेस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी सो तुम्ही सांगिल मंके न्यू इयर रेजोल्युशन चांग न्यू इयर रेजोल्युशन दवर चांग मात्र न्यू इयर रेजोल्युशन दवर तरी तुमकां ते फॉलो अप करचें जायनातलें नो यूज सो आमगेल जिम आमी कसं ट्राय करता म्हळ्यार एट द एंड ऑफ द डे तुमगेले आत्ता आसची पुराय बट वॉट वी वील ट्राय इज वी पुश यू इन द रायट वे तुमकां करेक्ट रितीचे डायट करेक्ट रितीचे वर्कआउट तुम्ही एन्जॉय कर न्हू एट द सेम टायम यू गेट रिजल्ट्स नॉट ओनली एन्जॉयींग बट यू गेट रिजल्ट्स सो आमी तशी प्रमोट करता जाय म्हणून तुमकां धांवडोन एकट तेकट धांवडोन हू माडोवचें दॅट इज नॉट अवर इंटेंशन आमगेलें इंटेंशन कसं म्हळ्यार करेक्ट वर्कआउट्स बॅक्ड बाय सायन्स scientifically right workouts and scientifically right diet so if you follow that tumka result येता and when you get results तुम्ही जिम सोडनात मागीर मेन कसं म्हळ्यार तुम्ही एक टायम फुल एनर्जी घाल न्हू 10 दिवसां खातीर करचे ते समने आमगेल प्रकार सो आमी तुमकां उगूर स्टेप बाय स्टेप तुमगेल फिटनेस लेवल पळयता ती तुमकां करेक्ट असेसमेंट करता ती ताजे मागीर तुमकां प्रिस्क्रायब करता तुमगेल वर्कआउट तांकां जायना तांगेल वर्कआउट तुमकां जायना सो एवरी वन वील हॅव कस्टमायज्ड रुटीन येस आणि कोडयालचे एक हार्ट ऑफ द सिटी म्हण काय प्लेस गोविंद पै सर्कल लगीच अशें भायर देखून आमी बोर्ड पळयला आनी होर्डिंग्स पळयले बारी क्रिएटीव होर्डिंग्स म्हळ्यार कसं ना बाय म्हणून सांगून एक पंत पळयता जन आनी भितर फस्ट आयली सताक आमकां कसं पळोवचेक मेळटा हांगा फर्स्ट मिगेल प्रकार तुम्ही एंटर जाता फर्स्ट पार्किंग स्पॉट आसा इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट युजली जिम जात तुम्ही 10 मिनिट पार्किंगाक तुमकां वत्ता आमकां पार्किंग स्पॉट आसा डेजिग्नेटेड तुम्ही फर्स्ट एंटर जाता लॉबी दिसता तुमकां कळ्ळें लॉबी दिसता आनी थंय आमगेले फ्रेंड आसता तांणी तुमकां एक चंद स्मायल दिवन वेलकम करता ती दॅट इज अवर नंबर 1 रूल दॅट इज वेलकम एवरी वन नो मॅटर दे आर मेंबर ऑर नॉट वेलकम हुएवर एंटर्स द प्रिमायसेस विथ अ स्मायल यू नो एंड विश देम एंड ग्रीट देम सो त्या तुमकां दिसता त्या दिसताना तुमकां खूश जाता कळ्ळें आनी सीदो तुमी येद्र वता तुमगेले लॉकर रूम आसा तुमकां मेन्स आनी लेडीज लॉकर रूम आसा तो यू कॅन चेंज युअर क्लोथ्स एंड वर्कआउट तुमी फर्स्ट फ्लोरार तुमकां आमगेले ब्युटिफूल जिम स्पेस तुमकां दिसता एंड इट्स अ ह्यूज स्पेस पुराय इक्विपमेंट्स आसा आमगेले जिमात हेड टू टो म्हण सांगेता हांव पुराय इक्विपमेंट्स आसा ऑल्सो आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार आमगेले जिम फूल सोलार पावर्ड म्हळ्यार वी आर एनवायरमेंट फ्रेंडली तो फूल सोलार पावर्ड आनी आमगेली एसी टेक्नॉलॉजी आसना त्या वरे मस्त इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आमगेली एसी तुमकां करेक्ट टायमाक ताजे ऑक्सिजन लेवल्स चेंज जाता आसता ताज्या तातूंत कसं जाता तुमी ಸ್ವಲ್ಪ जिम रश आसल्यार क्रावडेड आसल्यार कसं जाता म्हळ्यार तुमगेले तुमकां हें जायना कसं एक टायर्ड जाल्यार म्हाका फिलींग येना कळ्ळें सो दॅट इज अनदर इम्पॉर्टंट थिंग थर्ड थिंग इज जिम इज व्हीलचेअर फ्रेंडली सो आतां कोणेय व्हीलचेअरार जे असल्यार तांकां आरामेरी जिमा येवेत आनी दे कॅन एक्सेस ऑल द इक्विपमेंट सो ते आनी एक येस आनी एक जनरल मत्यान एक अशी कसं म्हळ्यार प्राय जालेला न्ही तें आमकां न्ही बा तें जस्ट यंगस्टर्सांक मात्र आंब्यानी वच्चें जाय तशें कसं न्ही की जिमींगान युजली मिगेल आमवरे मिगेल काल एक व्हिडिओ पळयत आशिल्लो हांव शोल्डर प्रेस म्हणून सांगता ती वेट माथ्यावेर उबारची पाटी वत्तल तुगेले इंजुरी जातले तशी काय ना एक्चुली जेवण कसं म्हळ्यार केलो एक मनशाचो इंजुरी जावन आसतले जिमात जाता केलो पटी पुराय कडेन इंजुरी जाता बट त्या एक एग्जाम्पल घेवन तांणी लेखतात की कोणेय जिमा वचचें ना एक्चुली तुमकां एक फॅक्ट सांगता तुमी एज आफ्टर 35 तुमगेल बोन्स तुमगेल जॉइंट्स आनी वीक जावचे जाता कळ्ळें तुमगेल मसल ॲट्रोफी जाता मसल ॲट्रोफी म्हळ्यार तुमगेल मसलाचे सायज उणी जावचे जाता तुमी जिम्मा वता की ना डजंट मॅटर तुमगेल नॉर्मल मसल सायजीस पळय त्या वच्चे सूर जाता ताजे निमित्त जॉइंट पेन सूर जाता मागीर कसं जाता आर्थरायटीस तसं जाल्यार हाय ब्लड प्रेशर तसं जाल्यार न्ही प्रॉब्लेम हेंचे सूर जाता ते अवॉयड करच्याक तुमी कसले फिजिकल एक्टिविटी कर येता बट
जिम इथं म्हणा आम्ही प्रमोट करता येता म्हळ्यार जिम करतना तुम्ही तुमगे बॉडीक रेसिस्टन्स घालता मसलाक रेसिस्टन्स घालतात तेन्ना स्वल्प तुमगे त्या मसल वच्चे मसल लॉस आसा पळय त्या प्रिवेंटेबल तेन्ना तुम्ही 50-55 जेताना तुमकां दॅट प्रॉब्लेम वोंट कम बट तुम्ही 55 जाला आतां तुम्ही सूर करता म्हणून क्वेश्चन आसतलो येस ऑफकोर्स यू कॅन बट अंडर सुपरविजन तुम्ही जिम्मा वचून कसले एकट तेकट धांवचे ते आनी करचे वचूं नाका ती करेक्ट एडवायस घेवन करेक्ट ट्रेनर दवरून ओनली देन तुम्ही वर्कआउट आनी शूर करका हाय ब्लड प्रेशर आशिल्ले त्यांनी वर्कआउट करता डायबिटीस आशिल्ले त्यांनी डेफिनेटली वर्कआउट करका आनी विंगड कसं आर्थरायटीस ऑर एनी काइंड ऑफ जॉइंट इश्यूज तुम्ही वर्कआउट करात बट अंडर अ सर्टिफाईड ट्रेनर दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट येस आणि एक कॉमन डाऊट कसं म्हळ्यार हांव जिम्मा वच्चा इंट्रस्ट आसा जाल्यार थंय वतना म्हाका कोण पर्सनल ट्रेनर जाल्यार आपास हांव पे करका जाता करेक्ट अशी वचून मिगेल इतल्या प्रॅक्टीस करीत तसले एक डाऊट्स आसता ह्या एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तो निमगे जाल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जिम मेंबरशिपाक जन दिवचे ಸ್ವಲ್ಪ लेखता ती मात्र पुरा जन पर्सनल ट्रेनर आल्या इम्पॉर्टन्स ना पर्सनल ट्रेनर वी वुड ऑलवेज रेकमेंड पर्सनल ट्रेनर्स बट आमगेल जिमात मस्त जनरल ट्रेनर्स आसात आतां तुम्ही पळयले ना तो देर आर 2-3 जनरल ट्रेनर्स एट ऑल द टाइम्स सो तुम्ही आतां जिम आयले ती तुमकां फर्स्ट 1 वराक ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाय हेकट तेकट तांकां सांगून दिता ती आमी कार्ड आनी दिता तुमकां वर्कआउट बरोवन तुम्ही त्या 1-2 वरां कोरेत 1-2 वरां करतरी तुमकां कळटा कसं करका म्हणून देन यू कॅन आस्क मोर क्वेश्चन्स इथं तांणी आसता जनरल ट्रेनर्स पर्सनल ट्रेनर एक्सपिरियन्स कसं म्हळ्यार दे लुक एट यू ऑल द टाइम म्हळ्यार पुरा टाइम तुमगेल्यावर फोकस दवरून तांणी आसता ती फॉर 1 month or 2 months or 3 months or 1 year so तशी दॅट इज द ओनली डिफरन्स आमगेल जिमात दॅट इज वाय वी हॅव जनरल ट्रेनर्स ऑलवेज देअर टू हेल्प यू आउट इन केस यू नीड हेल्प करेक्ट ऑलवेज आणि एक घंट्याक इतले वर्कआउट करका म्हणून कसं नाही आस की एक एकल्या कंडापटे वर्कआउट करचे म्हळ्यार बग्गी हांव बॉडी मिगेल शेप कोन घेता म्हणून तसं कसं नाही करेक्ट हांव तुमकां एक सिंपल एक्झाम्पल दिता आतां एक मॅरेथॉन रनर म्हणले ती आतां मॅरेथॉन रनर स्टार्टिंग तुकून 50 किलोमीटर धांवचे ताणें सूर करना फर्स्ट 5 किलोमीटर मागीर 10 मागीर 15 मागीर 20 मागीर 50 फायनली सो तशीच जिम्मात आमी जॉइन जाताना आतां तुमी फर्स्ट डे तुगून वची म्हाका रिजल्ट जाय म्हण तुमी एकट तेकट धांव न्हू जल्ल तितली वेट उब्बार न्हू 2 म्हयन्या खातीर करता ती मागीर पाटी दूख येता ह्या दूख येता तशी काय ना 1 घंटो वर्कआउट करता म्हणना 40 मिनिट केला पुरो हांव आत्ता वरा आमी गेला आफ्टर 10 years ऑफ वर्किंग आउट आय स्टील वर्कआउट 1 to 1 hour 15 minutes सो तितले केल्या पावता मात त्या टायमार तुम्ही कसं करता ती त्या इम्पॉर्टंट कट फोन टेक्स्ट करून बसचे त्या प्रकार केल्यार मागीर युअर टाइम विल गेट एक्सटेंडेड सो वर्कआउट करताना तुम्ही वर्कआउट वेरी फोकस करे ती मात्र चड वर्कआउट करता म्हण ना कोणें डू डिफरंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ वेट ट्रेनिंग करेत वेट लिफ्टिंग करेत ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ कार्डियो करेत ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ हंगा येवन फंक्शनल फिटनेस फॉलो करेत सो हॅव वेरायटी मिगेल प्रकार 10 वर्स जल जिम वर्कआउट करून मध्य 2 वर्स आसना म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ बोरिंग लागली इतकोच त्या 2 वर्सां पूड हांव फुल हार्ड कोर करतशील म्हळ्यार 2 घंटो 2.5 घंटो फुल बट देन यू बर्न आउट इफेक्ट म्हणचे ताका हाजे खातीर तुमकां लॉंग टर्म आसता जाल्यार स्टेप बाय स्टेप काडीत आनी लायक आय सेड हांगा जन आसा ती तुमकां हेल्प करच्याक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू टेक यू थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सो दॅट फ्रॉम बिगिनर इंटरमिडिएट देन एडवान्स्ड वरे पावल्यार देन यू आर देर then you can do whatever you want आणि कशार्पान तू कसं पुरा ऍक्टिव्हिटीज असं विंगड हांगा पळयतना मस्त सकट दिसता कसं पुरा असं म्हणून yes of course the gym floor which is we call it the gym floor ते आम्ही separate दवरला इता म्हळ्यार most of the people come here to go to the gym but आमगेल हांगा पिलाटेस म्हण एक आसा पिलाटेस तुमी पळोवन आसतले सेलिब्रिटीज जाता आनी करचे पिलाटेस बेसिक कॉन्सेप्ट इज तुमी तुमगेल बॉडी स्ट्रेच करचे इता स्ट्रेच करून तुमगेल बॉडीचे फ्लेक्सिबिलिटी अँड कोर स्ट्रेंथ त्या पुरा इम्प्रूव करचे बॉडी तांणी मस्त सनसन मसल्स आसा त्या मोस्टली आमी जिम करतना आमकां ते एक्टिवेट जायना सो पिलाटेस त्या हेल्प करता तुमकां देन आतां आमी काही वयसून आसा म्हळ्यार क्रॉसफिट अँड फंक्शनल फिटनेस स्टुडिओ हांगा कसं म्हळ्यार तुमी ಸ್ವಲ್ಪ एथलेटीक टायप ट्रेनिंग म्हळ्यार ह्या पुरा दिसता तुमकां टीरेक्स बार आनी सो हांगा तुमी फंक्शनल टायप ट्रेनिंग करत विच इज मोर सिमिलर टू तुम्ही डेली ऍक्टिव्हिटीज करताना तुम्ही आता सिलेंडर उबारचे जेव्हा सित्ताचे गोण उबारचे दॅट काइंड ऑफ हांग पुरास पडे त्या बरोबर आमी तशी यूज करचे हांव एक इंटरप्ट करूं का येस फ्युचर क्रॉसफिट वय फ्युचर नो आय डोंट थिंक सो क्रॉसफिट आज कसं म्हळ्यार ना दिस इज नॉट अ क्रॉसफिट कमी एक फंक्शनल फिटनेस म्हणून सांगचे हांग विंगडे क्रॉसफिट इज अ डिफरंट नीश क्रॉसफिट म्हळ्यार तुमी या इट इज हायली रिस्की इन टर्म्स ऑफ इंजुरी सो आय डोंट थिंक मस्त यंगर जनरेशन आता युट्यूबार इंस्टाग्रामार पुरा पळयल्यार इट लुक्स कूल डेफिनेटली yes it looks cool but I don't think anything can replace traditional
weight training. Okay, but we also have this and we also have mugdar gada te tum dista sir ta amgel ancient Indian practice wrestlers ani korna stati ta bara samgel gym atani. This is also Mangalore's first proper Pilates studio. Amgel ani we have only we have the spinning studio. Now spinning at most gym atum podan spinning mansang amgel official spinning is a trademark word, trademarked word malari dai company na सूर केला तो आम्ही पुरा स्पिनिंग equipment the original one आम्ही दवरला तो that is all zumbas yoga samgel daily classes as yoga sakanche best time to do yoga is morning so yogas so these are some of the activities we have right now of course based on demand आम्ही आणि काही because fitness is like never ending never ending line so for now we have all this but yeah my favorite is of course the gym floor but gada is also something that I'm interested in. ओके आणि एक एक इक्विपमेंट्स पळयतानाय मस्त हाय एंड अशें दिसता म्हणजे पळयतना कळटा लुक आता आमी कार पळयतना खंयचे हाय एंड कार खंयचे बेज मॉडेल कळटा न्हू हे पुरो खंय दुखून इम्पोर्टेड वा कशें yes these are all imported Precor is the brand name most of the equipments Precor am use करता आसती one of the best it is the best because they are the pioneers so आता खंयचे तुम मशीन पळयतना खंयचे ट्रेडमिल जावो या एलिप्टिकल जावो त्या पुरो एक्चुअली तांणी केला फर्स्ट तांगेले मोस्ट ऑफ द कसं म्हणटा का ट्रेडमार्क नाही ताका आनीक एक पेटंट यू नो दे हॅव मोस्ट ऑफ द पेटंट्स विषय कसो आतां कमेंट्स आत कोणें बरयताले म्हळ्यार कार ओके हाय एंड आनी आसा दोन्ही कार आमकां डेस्टिनेशना पावयता सो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस मशीन एंड दॅट मशीन पळय आतां तुमी मशीन यूज करतना तुमी मसल एक्टिवेट करचे ना केलो मशीन कसो जाता म्हळ्यार द अँगल द बायोमेकॅनिक्स त्या करेक्ट जावन आसना बायोमेकॅनिक्स म्हळ्यार द अँगल ऑफ द हाव द मसल मूव्स त्या करेक्ट आसना कळ्ळें मात्र हंगेल मशीन बिकॉज दीस अन्नी सूर केलेलो अन्नीची असल पुरांतू when I say in terms of fitness machines that is the what you call they are the pioneers जाता तुम्ही पुरा जनान तुमको कॉपी करचे कळ्ळें and when you copy something it is always not perfect correct so that is why we invested in this आणि of course longevity long term आणि मशीन आसी लेदर आनी आसना ऑर्डर कार ब्रँडेड कार्स आनी यूज करचे सो तुम्ही आता वर्कआउट करता ಸ್ವಲ್ಪ हूम आनी लागल्यार आता हेची या जावन वता बट आमगेल हाऊस कीपिंग आसता आनी क्लीन करतात आफ्टर एवरीथिंग हायजीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट आमगेल जिमात हायजीन म्हळ्यार सर म्हणतात की नंबर 1 प्रायोरिटी कारण येता म्हळ्यार आतां गोतच न्हू एवरीथिंग इज स्प्रेडिंग सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेंटेन हायजीन बट येस मशीन्स आर ऑल हाय एंड टू बोस्ट अ लिटल बिट आमगेल आमी यूज करचे मशीन युजली तुमकां 7-स्टार हॉटेला तूं थंय आनी यूज करचे सिमिलर मशीन्स एंड द रिजन इज सिंपल तुम्ही एक मसल लागता जाल्यार त्या मसला मात लागता कळ्ळें विंगड खंयचे जॉयंट्स आनी लागना आनी तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ इंजुरीज आनी असल्यार तुमगेले इंजुरी रिस्क आनी चड करून वचना कळ्ळें सो टू प्रिवेंट इंजुरीज एंड लॉंग टर्म यूज ऑफ द मशीन यू नो शॉर्ट टर्म येस मायट बी ऑल दॅट बट लॉंग टर्म वरे 10 वर्सांनी ह्या मशीन आमी हांगा दवरता ती नो नीड टू चेंज इट सो दॅट इज वाय वी इन्वेस्टेड इन ऑल द टॉप एंड इक्विपमेंट्स आणि कशारपाक येवच्याक मिनिमम एज कसं नाही असं की मिनिमम एज म्हणना हांगा 17 वर्सां चालू येता तशी काय ना मिनिमम एज ना बट ऑफकोर्स तुम्ही अंडर 18 जाल्यार वी वूड रेकमेंड युअर पेरेंट्स ऑर सुपरविजन बट तुम केन्नाय सांगता जन अनेक आस हायट उणी जाता जिम चमकल्यारी मागीर पप्पा कसं लॉजिक म्हणून म्हाका गोत्ता सांगतात पार्टी स्पायन अशी जाता कांय तशें कांय ना हांव 16 वर्सां स्टार्ट केला म्हगेली हायट 6 फीट आसा काय तुमगेले जेनेटिक्स आवेरी त्या केलो जन हायट उणे आसता केलो जन हायट चड आसता यू कांट चेंज प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम ना तुम्ही वेट अशी शुब्बार येता 10 वर्सां एज जारी आता तुम्ही आणि एक हें सांगताना म्हाका कुडगा आसतलें असल पुरा मिच ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले विवर्स सांगले श्योर एक पण जिम कोण रब्बेलारी वेट चड जाता ना तशें फर्स्ट हायटा विशय एंड करता पळय हायट तुमगेले आसना जेनेटिक्स कळना तुमगेले ಸ್ವಲ್ಪ पेरेंट्स आल फीचर्स तुमकां येता मिगेल पेरेंट्स आल फीचर्स म्हाका येता एक हायट मोस्टली मिगेल अंकल आल जो म्हाका हायट आयला गी म्हण तशें कसले आसतलें बट इट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड एज काय ना तुम्ही खंयचे एज स्टार्ट करत तुम्ही एज लायक 15 इयर्स 14 इयर्स जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ तुमकां चड सुपरविजन दितात इता म्हळ्यार तुमकां त्या एजार ಸ್ವಲ್ಪ चड जोश आसता करेक्ट कळ्ळें तशें आमी त्या पळोवन घेता दॅट यू डोंट हॅव टू वरी तुमगेले चेडू आ पेटे जिमाक सन एजा तुका न्हूची स्टार्ट केल्यार 30 एज जाता न्हू दे विल बी इन देयर प्रायम ओके सो त्या जिम सोडून जातरी थोर जातात थोर हांव इता म्हण सांगता युजली तुम्ही जिम वतना कसं जाता म्हळ्यार तुमगेलो मायंड आसता म्हाका रिजल्ट जाय तेन्ना तुम्ही वर्कआउट हार्ड करता ती बट तुमगेलो डायट ಸ್ವಲ್ಪ तुम्ही केअर करतात कळ्ळें दॅट इज बिकॉज इट्स अ बाय प्रॉडक्ट तुमगेलो डायट तुम्ही वर्कआउट करता तुमगेलो मूड आनी चांग आसता तशें तुमगेलो मन आसता इतली वर्कआउट केला आतां वचून थंय गोळी भाजी खाल्यार समजायना म्हणून तशें तुमी एक्चुअली हेल्दी खातात जिम सोडतरी
तुमगेल कसं आहे लागतं कशी जिम वतना ना इथं प्रेजन कसं नो प्रॉब्लेम नो यूज तशी तुम्ही चंद क्लीन खाऊची रब्बयता ताजी निमित्ती ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ನೀವು ಸಂಗ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ तुम्ही त्या एक मना दवर ती जिम सोडल निमित्त नाही अनेक लेके जिम सोडची मना येवच्या नज तुमगेल मिगेल अम्माय म्हणतात जिम मध्ये तशी कोण सोड एक दिवस सोडका पड इथं सोडका हा सोडा जिम कितले वारा 3 पटी पुणी वत्ता कळलं तशी दॅट इज इम्पॉर्टंट इट इज नॉट जिम्स फॉल्ट इट इज युअर फॉल्ट सो त्या एक म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಜಿಮ್ पॉट मात्र उणी कोरका म्हणून सांगतात म्हाका पॉट नातल्यार बायल मनशे हिप एरिया सांगतात तुम्ही एक जागेर तुकून फॅट तुमकां उणी करचे जायना तुम्ही कितलेय सिटअप मारे ती कितलेय क्रंचेस मारे ती तुमकां एक जागे तुकून फॅट बर्न करचे जायना युअर बॉडी चूजस तुमगेल बॉडी जेनेटिकली लायक हायट तुमगेल बॉडी वरे ಕೆಲವು ಜನ पॉट हॉट आसता ಕೆಲವು ಜನ पॉट सान आसता तोंड इतलो हॉट आसता कळ्ळें मिगेल पॉट ಸ್ವಲ್ಪ वग्गी फॅट येवचे मग तोंडार कळना मिगेल वेट 105 म्हणून कळना तोंड पळयताना बट दाखे अशी ओपन करून दाखयल्यार तुमकां कळटा 105 केजी सो पॉट आसता कळ्ळें मात्र तोंडार फॅट ना सो आता ಕೆಲವು ಜನ म्हाका तोंडा तुकून फॅट वचका वार्डीक येतास मिगेल जायना काय करचें यू हॅव टू लूज ओवरऑल वेट तुम्ही फुल बॉडी तुकून फॉलो कर येस यू हॅव टू लूज फॅट फ्रॉम ऑल ओवर युअर बॉडी चूजस तुमकां चूज करून फोर्स करचें जायना सो जिम वचून एक काम करू नाका तुम्ही प्लीज धांवचें सुरू करू नाका आनी हें करचें सुरू करू नाका ती एक स्टेप बाय स्टेप वचचें येस आणि कशी म्हळ्यार आता जिम आयल कुडले एक बॉटल असता प्रोटीन पावडर तें शेक करून वता अशें हें पुरा मॅन्डेटरी की आमगेल फुडान तूं आमकां प्रोटीन काय ना सर ॲक्च्युली तुम्ही प्रोटीन पावडर सूर केला त्या म्हळ्यार देर वॉज अ टायम वेन बॉडी बिल्डिंग एक हंत येयलें म्हळ्यार कळ्ळें तेन्ना बूम जालें तेन्ना एक मनशान लेखून आसतालें दूद हें करताना पनीर करताना तांत उद्द येता पळय त्याची वे प्रोटीन म्हण सांगतात उडोवची ताका फॅक्टरी दवर न्हू पुड्डी करून आमी विकया म्हण वे प्रोटीन तितलेच वे प्रोटीन इट इज नॉट आर्टिफिशियल इट इज नॉट स्टेरॉइड म्हण सांगता केलो तांत कसो घावन तशी काय ना तुम्ही ऑफकोर्स चोर बाजारातून घेतल्या म्हाका गोत ना बट ऑनलाईन करेक्ट सोर्सेस हातून घेतले इट इज फायन वे प्रोटीन नेसेसरी ना वे प्रोटीन इज नॉट नेसेसरी फॉर मोस्ट पीपल तुम्ही दिवसाक तुमगेल वेट कितलो तर 90 तुम्ही आता दिवसाक एटलीस्ट 80 ग्राम प्रोटीन खाल्यार तुम्ही हेल्दी असतात बट तुमकां आतां जिम्मा वच्यो न्हू तुमी मसल आनी या कसं जाल्यार मसला स्ट्रेस घाल न्हू मसल ब्रेक डावन जाता ते रिकवर जावच्याक तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा प्रोटीन जाय केन्नाय तुमकां चिकन खावचें जायनातल्यार वे प्रोटीन इज अ इजी सोर्स तितलेची नॉट मॅन्डेटरी घेवका म्हण ना घेवका म्हण सांगता कोण तांकां ते कमिशन मेळटा पळय तांणी सांगची घेवका म्हण तशी काय ना तुमकां प्रोटीन तुमगेल्या डायटातून मेळचें जाल्यार तुमकां प्रोटीन नाका वे प्रोटीन नाका बट सम पीपल तुमी आतां बिजी लायफ स्टायलात तुमी हांगा आसा ती तुमकां आतां खावचें काय ना प्रोटीन जाय एक स्कूप पिला जल ना तितले सिंपल लॉजिक इट नथिंग इज मॅन्डेटरी नॉन वेज खावका म्हूण हें ना इम्पॉर्टंट ना बट इट इज ऑल्सो इजियर टू गेट अ गुड फिजिक विथ अ नॉन वेजिटेरियन डायट बिकॉज प्रोटीन तुम्ही आरामसे खावेत तितलेच नथिंग इज मॅन्डेटरी येस आणि कशारपाची मस्त विषय उरलेलीची जिम्मा मस्त विषय उरलेलीची आणि तुमकां चड इन्फॉर्मेशन जावका जाल्यार हांगा येवका तितले नॉलेज असं श्रेयस लागी एक अर्ध घंटे बसून उरल्याची तुमगेल बॉडीची तुमकां कळटा न्हू श्रेयस आणि हांगा कोणाला घेवले हांगा स्टाफ पुरा जन दे आर व्हेरी वेल एज्युकेटेड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस आणि दे आर व्हेरी एम्पथेटीक तुमगेल वयर फोकस दितात आनी त्या हांव नोटीस केला त्या हांव पळयता आसता पुरा जन दे केअर अबाउट देअर मेंबर्स ऑल द क्लायंट्स सो आणि अनेक आनंद विषय सांगचे जाल्यार पुरा जन नॉलेज अशी लंका घेतला आता प्रदीप अशा पॉवर लिफ्टिंगान तो मॅनेज करता हांगा सगळ्याची श्रेयस एक 10 वर्ष दोन तागेलेची ओन चॅनल आसा यूट्यूब चॅनल आसा तो फिटनेस गोत्तशिले मनीसू आज काल येवन शिकून हांगा कोणाक सांगता अशी नाही तसले जना रिक्रूट केला आनंदान आणि मस्त एक लायक सेटअप आणि एक क्वेश्चन हांव निमगे नातल्यार म्हाका ऑडियन्स 100% कमेंटांत घालता मस्त खर्च जातो हांगा येयल्यार खर्च एफोर्डेबल जनाल मनान तशें पळय हांव ಸ್ವಲ್ಪ डिप्लोमॅटीक आन्सर दिता कित्याक युजली हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस हाका ಸ್ವಲ್ಪ डिप्लोमॅटीक आन्सर दिता केलो बटेस ना तुमकां व्हिडिओ पळयलो तांणी आयची आमगेल्या जिमान तुमकां ते सेम फील मेळना व्हिडिओ कळना आय एम थँकफूल दॅट यू आर हियर टुडे अँड कवरिंग अवर जिम बट तुम्ही हांगा एक पटी येती हांव पुरा जन आनंद सरान त्याच सांगचे तुम्ही एक पटी हांगा येती वी विल वेलकम एव्हरी वन इट डजंट मॅटर इफ यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ अदर जिम नो प्रॉब्लेम एक दिवस येती एक सेशन करे वी गिव अ ट्रायल टू एव्हरी वन एक दिवस येती पळय येती एक्सपिरियन्स कशार्प दॅट इज वॉट आवर मोटो इज एक्सपिरियन्स कशार्प फॉर युअर सेल्फ हांनी कसं सांगलं हांव कसं सांगलें तुम्ही ऐकू नका तुम्हीच येऊन एक पटी एक दिवस 2 दिवस पळय येती then you decide whether the affordable then I know the answer
हांग कोण आयल्यात पळय तांणी मेंबरशीप घेतलाय त्यामुळे तांकां ते पळोवन असं हांव काही पळयन हांग पयर एक पायलट आयला ताण म्हण हांव स्पेनात असल जिम पळयला हांग काही पळयनी हांव ओके इट इज नॉट अबाउट हाऊ बिग द जिम इज वॉट इज इनसाइड भितर कसं असता इम्पॉर्टंट ना अँड वी आर लायक फ्रॉम आवर हार्ट यू नो एवरीथिंग इज हार्ट फेल्ट हियर सो that is why I am here because for me when I met Anand sir and Pradeep I was so happy to see their vision is important त्यामुळे फिटनेस इंडस्ट्रीत कसं म्हळ्यार आसना तुमकां त्या एक बॉडीची हें आसता इन्सेक्युरिटी म्हळ्यार हांव थोर आस म्हगेलो कॉन्फिडन्स उणो आसा तेन्ना जेन्ना तुमगेलो एडवांटेज काडची इजी जाता बट वी वील नेवर डू दॅट वी आर एम्पथेटीक वी वील शो यू एम्पथी आनी तुमकां आमी करेक्ट गायड करची दॅट इज आवर गोल इफ यू लायक इट यू वील लायक इट आय एम शुअर यू वील लायक इट अँड ते आमगेल विजन दॅट इज इट ह्या एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खूश जावन आसतलें एक पंद भितर याची ट्राय करायची मागीर तुमगेलें डिसिजन बैसून डिसायड करचे कष्ट म्हणून श्रेयस एक विषय आयचे एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खूश जावन आसतलें श्रेयस मस्त नॉलेज दिलें आनी फ्युचरान तूं असलेची नॉलेज चड वाडत वच्चो जेन्ना दिता राव ओके मस्त थँक्यू सो मच फॉर कमिंग GSB व्यापाराचे आयचे एपिसोडान तुम्ही कशार्पाचे मस्त सकड विषय पळयले एक पंता हांगा खंडीत तुमी येताची म्हणल्यार एक अभिप्राय आमगेले असलेची विंगड एपिसोड घेवन आमी यूथ ऑफ GSB हाडता आसताची ह्या एपिसोड पळोवन तुमकां खूश जावन आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत करायची पळयल्या खातीर धन्यवाद.